कंगनी दायजा राखणो मानसोबानाच्या 167वी म्हयन्याळी मांचीक हांगासर जमलेल्या तुमकां सर्वांक हांव मानासो आनी मोगासो येवकार मागता। आज हांगासर बाब जोएल आत्तूर आनी पंगडा तावन आषाढांतली एक सांज म्हळ्यार नावाकाल 15 पदांचो कवितामय शिवोर सादर जाता। आयच्या कार्यक्रमाचें विशेष आकर्षण जावन बाब विल्सन कयार चित्रकलाकार हांगासर गावपी पदां गायतना ते विशीं तो चित्रां सोडयतलो। हांगासर कलांगणांत आमी हर एका म्हयन्याच्या पयल्या आयतारा कोंकणींतली बऱ्यांतली बरीं कार्यक्रमां सादर करनसा सावन येवच्या म्हयन्याळी मांचींत कलाकुलच्या 5व्या पंगडा तावन पयलो नाटक संतनाम हो नाटक सादर जावचेर आसा आनी ह्या नाटकाक तुमकां आमी आतांच वतायाचें आपोवणें दिता। तशेंच ह्या म्हयन्यांत कलांगणांत जावची कार्यक्रमां ह्या परी आसात। ऑगस्ट 9 तारखेर अखिल भारत कोंकणी लेखक संघटन आयको हाचो कर्नाटका संमेळ आनी त्याच दनपारां आयकोची दुसरी महासभा। ऑगस्ट 15 तारखेर युनायटेड क्रिश्चन असोसिएशन आनी कस्तुरबा मेडिकल कॉलेज हांच्या मुखेलपणाखाल कूडदान चळवळ हाचें उक्तावण। ऑगस्ट 16 म्हयन्याक एक कोंकणी पिंतूर हाचे शिंकलींत पयलें फिल्म दाखोवन सांजुजे वास हाच्या जिविताची काणी पावलां सांजेर 5 वरार। ऑगस्ट 21 तारखेर कर्नाटका साहित्य अकादमी मानसोबान कोंकणी प्रचार संचालन कोंकणी सांस्कृतिक संघ कोंकणी युवा आवाज नाचसोबान कलाकुल हांच्या सामेळींत कोंकणी युवा महोत्सव सादर जावचेर आसा। तशेंच ऑगस्ट 22 तारखेर जागतीक कोंकणी संघटन हाची 4थी जागतीक महासभा चलतली। ऑगस्ट 23 तारखेर कोंकणीच्या इतिहासांत एक भांगराळो दीस। त्या दिसा संवसारभरचे कोंकणी प्रतिनिधी कलांगणांत जमतात। ही जागतीक कोंकणी संघटनान मांडून हाडल्या जून जमातेंत थारायली। ते जमातेंत कोंकणी फुडारा येवजण हाची चर्चा चलोवन ती आपणावंक आसा, कोंकणीक फुडार घडोवंक आसा। ह्या सर कार्यांक तुमी हजर जावन प्रोत्साह दिवंक आमी तुमचे लागीं विनंती करता। तशेंच आनी 2 संगती फाल्यां म्हणजे फाल्यां 9 वरार राती 9 वरार दायजी TV 24/7 दोरेमिपा कार्यांत आमचो एरिक बाब हांचें संदर्शन आसतलें। तशेंच ताची 4 पदां थंय प्रदर्शीत जातले। चुका नासतना तुमी खंडीत जावन हे कार्यक्रम पळोवचे। तशेंच ऑगस्ट 8 तारखेर डॉन बॉस्को सलांत सांजेर 6 वरार emangalore.com हातूंत कोंकणी आल्बम आनी पुस्तक विक्र्याचो जाळी जगो चालन सांगता कलाकुला तावन रिवायंड म्हणलो अपुर्बायेचो नाटक सादर जाता। ह्या नाटकाक तुमी चुका नासतना येवचें। आनी आतां आदल्या म्हयन्याळी मानशीचे लॅक तुमचे मुखार दवरूंक आशेता।
आदल्या म्हयन्याळी मंचीन जमलेलो ओट्टू आयवज रुपये 6,160, करसल्लो आयवज रुपये 48,40,756, म्हणजे कलेक्शन रुपीज 6,160, एक्सपेन्सेस रुपीज 48,754. तुमच्या उदारदानाक आमी केन्नाय तुमकां आभारी आसा. आज तशेंच आनी मुखारय तुमी आमकां आर्थीक तरान भरपूर सहकार दितल्यात म्हणून आमी खंडीत पातयेवन आसा. आनी आतां हांगासर मुखार वेदीर आपयता आमचो मानसभेचो अध्यक्ष मान्य लुई बाब. तुमी दायकन हांगासर मुखार येवन आमच्या कलाकारांक फुलांचो मान दिवंक. पयलीं हांव मुखार आपयता बाब जोयल आतूर. तुमी दायकन हांगासर येवन आमच्या अध्यक्षाच्या हातीन फुलांचो मान स्विकार करचो. तशेंच मुखार आपयता बाब विल्सन कयार. तुमी हांगासर मुखार येवन आमच्या अध्यक्षाच्या हातीन फुलांचो तुरो स्विकार करचो. देव बरें करूं बाबलू विपिंत. आनी मोगाचे न्हू, आतां आमचे मुखार सादर जाता आषाढांतली एक सांज. तुमच्या ताळयां बराबर. आषाढ म्हळ्यार पावस, आनी पावस शिरंदरीचो पावस. रातच्या वेळार सुरू जाल्लो पावस परत संजे पर्यंत पावस आसतलो. 50 वर्सां 60 वर्सां कित्याक 100 वर्सां फाटीं ह्या कोलवांची घरां एकच एक जनेल ना. तेंबे तेंबे पावळे पडटात कोलवांची घरां. एक ल्हानशें जनेल धरणीक जावन वणटीक जावन पेंट ना. बगार शेण पुसलें ती वणटी. ताच्या मदेगात एक अविभाज्य कुटुंब, अविभक्त कुटुंब. आब, माय, बाब, माय आनी तशेंच सबार भुरगीं, सबार नर्तरां, सबार पणतुरां एकाच पाक्या भितर. ना खावंक ना जेवंक, ना काम ना कुली. पणसाची पोळी, कळ्यान गेल्ले गरे, आंब्या तोरां इतलेंच काही जें आसलें. त्या पावसा किरलल्ली अंकरेल्ली तोजांक म्हणटा आमी थाई कळो तो कैजा आसलो भिरांकूळ दीस ते. आनी ताका म्हणचे आषाढ. आनी हें नांव दिलां हिंदुवांची तुळव्यांत आटी म्हणटात. GSB कोंकणी आषाढू म्हणटात, आमी आषाढ म्हणटा. आमकां देवान दिल्ले हर एक दीस बरे. आमासी बरो, पुनवय बरो, बरणी बरी, कृतिके बरी. आतां कसैच पावस ना. तरी पूण ह्या आषाढाच्या सांजेर आज एक कण म्हणलो पावस येवंक ना. पूण हांगासर ह्या कला मंचेचे भितर, कलांगणा भितर म्हयन्याळे मंचेंत आज संगीताचो पावस येतलो. त्या खातीर पावसाची काणां भायर तुमी साकोनूच भितर आयल्यात. एक सुबीत पद ह्या सांजे खातीरच लिखता विल्सन कटील. त्या फुडें बाब जोयल आतुराची वळख करून हांवें दिवंक आसा. मिशे पुढच्या आदींच युवा संगीत सांज आतुरांत करता. मिशे आयले प्राय 25 वर्सां भितरच कॉमेडी नायट करता. भरती 26 वर्सां जायचे तर जाल्यार सिल्वरटोन संगीत पंगड बांदता. आनी जायत्या नवे तालांक अवकाश करून दिता. काळत्या काळजाचो शेगुणी सादो बळो भुरगो कितलेंय आयकता, कोणीय जोर केल्यार मानता आनी सोबीत 26 वरां हांसता. ता खातीर हो सोलो सल्यांक चड मोगाचो जावच्या की बाब एरिकाक चड लक्षलो जाला. आनी ही सांज सर्त कशें तो सादर करूंक वता आसतना विल्सन कटील एका पोरबायेन गीत रचता. आनी गिताचें नांव आसा आषाढांतली एक सांज. हांव ही कविता वाचतां. ह्या कवितेची फाटली एक काणी आसा. एक 2 दीस आसतना नांव कितें दवरचें म्हूण गजाली जाली. हांव गंचागी एका तकलेवनार आसलो. आटी नेरे आषाढांतली एक सांज दवर म्हळें. ताणें तें बाब एरिका लागीं विचारलें. तांकांय खुशी जाली. अशें नांव आयलें. 2 दीस आसतना विल्सन कटील लागीं कांय टायटल सॉंग दे गीत कांय बरय म्हळें. ताणेंय बरयलें. गीत सादर जालें आनी तें वाचचें म्हण जाता म्हणटा आसतना काल 12 वरार बाब एरिकाक बाब जोयल तें पोत दाखयता. तांकां इतली खुशी जाता की उठा उठी सांजेची वरां 3 जायचे तर जाल्यार पोदाक संगीत ताळो बसयता बाब एरीक. एक जोरदार ताळयो तांकां दिवया. आनी तें गीत हांगासर सादर जाता. ताच्या पयलीं हांव ही कविता पेश करतां. कित्याक
ही सांज कवितामाय शिवोर बहुशा 164 मंचेंत इतलो व्हडलें बॅनर आसचें ना फोटेच फोटे तांतू 14 कवींचे सक्कड संगीतकारांचे सक्कड हांगासर वेदेर येतल्यांचे तें काळीज काली बाब जॉयलाक मात्र देवान दिलां आसतलें ती एक विशेशता. आषाढांतली एक सांज आषाढांतली एक सांज ही आषाढांतली एक सांज पावसा मदें पुरसत करून पडला मळब भोगतालच. आषाढांतली एक सांज ही आषाढांतली एक सांज. लारा लारांचो मालिश बघून लारा लारांचो मालिश बघून लोणी जाल्या तडीर पाज. आषाढांतली एक सांज ही आषाढांतली एक सांज. कुडी शिरेनी उमाळे वाळून काळजाक सयत उठला घास. आषाढांतली एक सांज ही आषाढांतली एक सांज. शांत वाऱ्याक लकल्यात चिवे संगीत जाला तांचोय आवाज. आषाढांतली एक सांज ही आषाढांतली एक सांज. फाल्यांची करंदाय फाल्यांक आसूं पदांक कान फुलोवन दीत आज. आषाढांतली एक सांज ही आषाढांतली एक सांज. उतरां कवी बाब विल्सन कटील हांची ताळो आनी संगीत बसयला बाब एरीक हांणी आनी हांगासर तरणे तालेन फैलें फुलोवन ह्या वेदीचेर सोडोवंक अपेक्षिता. आषाढांतली एक सांज बाब जॉयल आनी पंगडा तर्फेन तरनो आसा. ह्या तरणातय बारी बरवसो दवरला बाब एरीक ओझेर हांणी आनी तो आसा भाऊ निहाल तावरो. ह्या पदाक चित्र सोडयता थंयसर कोंकणींतलो रवी वर्मा म्हणा MF हुसेन म्हणा हांव म्हणटा विल्सन सोज कयार. आनी हें सादर करूंक हांगासर सांगात दिला गॉडविन जोस्ना कॅस्टिनो दुबय. आषाढांतली एक सांज ही आषाढांतली एक सांज. आषाढांतली एक सांज ही आषाढांतली एक सांज. पावसामध्ये उरसत करून पाडला मळब भोगतालच. पावसामध्ये उरसत करून पाडला मळब भोगतालच. आषाढांतली एक सांज ही आषाढांतली एक सांज. आषाढांतली एक सांज ही आषाढांतली एक सांज. मालिश बघून लोणी झाल्या तडीर पाज. लारा लारांचे मालिश बघून लोणी झाल्या तडीर पाज. लोणी झाल्या तडीर पाज. आषाढांतली एक सांज ही आषाढांतली एक सांज. आषाढांतली एक सांज ही आषाढांतली एक सांज. शिरेनी उमाळे वाळून काळजान सजय उठल्या घास. उडी शिरेनी उमाळे वाळून काळजान
काळजांत सईत उठल्या गाज काळजांत सईत उठल्या गाज आषाढातली एक सांज ही आषाढातली एक सांज आषाढातली एक सांज ही आषाढातली एक सांज पाल्याची करंदाय पाल्या कासो पदांकान फुलो देठास पाल्याची करंदाय पाल्या कासो पदांकान फुलो देठास पदांकान फुलो देठास आषाढातली एक सांज ही आषाढातली एक सांज आषाढातली एक सांज ही आषाढातली एक सांज पावसामध्ये पुरसत करू पाडला मळ बघतालच पावसामध्ये पुरसत करू पाडला मळप बघतालच आषाढातली एक सांज ही आषाढातली एक सांज आषाढातली एक सांज ही आषाढातली एक सांज आषाढातली एक सांज ही आषाढातली एक सांज बरें एक जोगतें पौद आनी जोगतें चीत मेजून 3 मिनटां 16 सेकंड तितले भितर तें एक चित्र रचन जालां तितले भितर आमचो सोलो एक पौद शिकला तितल्याच वेळा भितर एक संगीत हांगासर रचून जाला बाब एरिकाक निहालाक आनी विल्सनाक आभार मानता हें आजच जाल्लें हाका खंयचीच प्रॅक्टीस ना त्या खातीर आनी एक फावटी ताळयो तुमच्या लागीं मागोवन घेता बरें आज हांगासर हांव कितें उलयतां तर जाल्यार धरती तयार केल्या त्याची फाटली काणी सांगता हांव आमचो एक वॉट्सॅपांत एक पंगड आसा तशें तुमचोय पंगड आसले बरीच ताका नांव दिलां बिंदास आर्टिस्ट वा बिंदास कला